नवो दीस उरेताना उदेलो आमचेर दोनिया उप्रिमी तुजो मोयमो जिणेचो खरो सूर्या नवो दीस उदेताना उदेलो आमचेर दोनिया उप्रिमी तुजो मोयमो जिणेचो खरो सूर्या. लुकाचें शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेन दवरलेलो बालोक गोवल्यांक मेल्ली. बालकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गोमून आयलें आनी गोवल्यांनी तांकां सांगली तितली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत गोलोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गोवली परत गेले. बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यान सोंपोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच देंवचार बसलोल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशीं हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटकारांक बरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पालोन आयलें. देवाचें उतर हें.